सरकारान नवेपण आशिल्ले पर्यटन प्रस्ताव आणि आस्थापनांकरची मजत तरणाट्यांक मेळपाक जाय पर्यटन व्यवसायात नव्यो संधी संवसारीक पर्यटन दिसा निमतान सावियो मेसायसचे आवाहन NITचो 5वो दीक्षांत सुवाळो 28 जातलो मडगांवां संस्थेतल्या 111 विद्यार्थ्यांक भेटयतले पदव्यो कुंकळे जातल्या 390 कोटींच्या प्रकल्पावरवीं गोंय करतले शिक्षणाचो हब डॉक्टर गोपाल मुगेरायान उक्तायलो हावेस मायकलाचे सोनसड्यावेले भेटीक तियात्र म्हणटकच मायकलान दिले विजय सरदेसायाक आव्हान तुका राजकारण खेळपाचे आसा चल खेळूया पूण सोनसड्यावेल्यान न्हू कला अकादमीचे वास्तुविशी आयला GEC आणि GEMचो अहवाल पूण ताचे विश्लेषणाक लागतलो उणोच 1.5 म्हयनो कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगला। येवकार हांव जवाहर बर्वे पळयात खबरो विस्तारान। मांडवींतल्यान कॅसिनो भायर वतले काय ना हाचेर आर्ते परते उलोवप चल्लां पूण एक कॅसिनो कळंगुटे व्हरतले ह्या आमदार मायकल लोबोच्या विधानाचेर मात काँग्रेसीचो आदलो आमदार आग्नेलो फर्नांडीस ताचेर तुटून पडला। मायकलय वगी रावलो ना ताणें ताका खणखणीत जाप दिल्या। पळयात खंयचेच सरकार कॅसिनोंच्या विरोधात खंबीर पावलां उखलनाशिल्ल्यान कॅसिनो गोंयच्या पर्यटनाचें मुखेल आंग जावन रावला। हातूंतलो मुख्य मुद्दो असो की सरकारान अजून कॅसिनो धोरण थारावंक ना। कॅसिनो मांडवी भायर व्हरचे सोडून सरकार तांकां परत परत मुजतवाड दीत आसा। The reason will be given that it was brought during Congress regime. Yes, it was brought during Congress regime. During my time also there was a casino in Kandolim which I had objected, but our government at that time didn't listen to anybody and we are still paying the price for that, for the wrong moves. Our manifesto is very clear now. We are against casinos. Congress does not want casinos. Here saying that locals will be benefited and locals want it. I am yet to see a single local who says that we want a casino in Kandolim or Kalangut. On the contrary, people have come and complained to us. It is part of tourism. Tomorrow he will say prostitution was also there. Bangkok thrives on sex tourism. Te Korea Mandal tourism. Amsterdam thrives on drugs tourism. Te Korea Mandalo. Tourism जाय म्हणून कितें हाडल्यार जायना. People in Panjim don't want it. So why do you want it? Tourism बरें म्हणून तूं तर सगळे इल्स हाडटलो वायट जाता पळय तितले आमच्या गांवांत हाडटले. It is not going to benefit anybody. Drugs आसात तो ना म्हणटालो आसा आनीक वाडटले आनी पणजेचो रातचे वयशे तूं काजिनोच्या टायमार पीक टायम ते कोण बाउन्सर आनी कोण आसता नको सगळे भायले दॅट इज गोइंग टू कम टू कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी नाका जालेले इल्स पळय आहा थिंगा येतले मोर ऑफ पॉल्युशन हांगा लोक पणजेचो बोवाड मारता की दीस बोट्स लीव द सिवेज इन द वॉटर विदाउट ट्रिटींग इट सो दॅट इज गोइंग टू कम टू कालांगूट आनी नेरूल क्रीक आहा पळय तो बारीक आहा फ्रॉम दॅट नेरूल क्रीक इट इज गोइंग टू गो टू ऑर्दा इन कांदोलीम वेरें एंड इवन पिलेन सो आख्खो पळय हें आहा तो सगळो पिड्यार जातलो बारीक बारीक भुरग्यांक बारीक बारीक लोकांचे धंदो काडून हे व्हडले काजिनो वाले आनी हांकां पळय हाडटा दीस इज हाव ए डिश वॉशर कॅन बाय मर्सिडीसीस हे पळय सांगता भुरग्यांक सांगता डिश वॉशर आहले आमी आनी आपणाची सपनां व्हडलीं आहलीं म्हणून दीस आमचे लोकांचे लोकल भुरग्यांचे पोट मारून हे भायल्यांक हाडप पयशे घेवप इट इज नथींग बट एक्सटॉर्शन इन January 2018 he had made a statement that I will not allow any casinos in Kandolim. I will sit on the hunger strike. February of 2018 they issued a license to Shram Hospitality. रोकडोच जानेवारीन आपण कोहोत घेवन आपण स्ट्रायकार बसतलो हांगर स्ट्रायकार बसतलो म्हणून लागलो February they have given a license. 2 months after that he said that Kandolim one casino is there, it should stop. Now he is saying casino should come. It is need of the hour. Congress party and the people of Kalangut constituency will not allow any casinos in our constituency to come. We have got enough vices there to end drugs and prostitution हाडून दवरला पुरो आनीक आमकां नाका आमचे रस्ते थिंगा उशीर आहा देर इज नो पार्किंग फॅसिलिटीज देर काजिनो जाल्या उपरांत हांगा पणजे मेस जाता पळय तें कालांगूट आनीक मेस जातलें सो वी आर अगेन्स्ट इट वी वील गो टू एनी एक्सटेंट टू स्टॉप दीस काजिनोज कमिंग इन टू आवर विलेज कॅसिनो हे गोंयच्या पर्यटनाचोच भाग अशें कळंगूटचो आमदार आनी मंत्री मायकल लोबोन म्हणिल्लें त्या उपरांत ताचेर जाल्ले टिकेक ताणें जाप दिले पळयात आगोवात कॅसिनो येवंकूच शकना आमी बेयाचे ते सायडीन कॅसिनो हाडटा इट इज नॉट एफेक्टींग एनीबडी
casinos are brought in River Mandavi by Congress. If he is sitting under the Congress banner, then he is insulting his own party. He should realize that the Congress gave entry to offshore casinos in the River Mandavi. आता हेचेर वेगवेगळे या की आमी हिंगा व्हरतले आमी थिंगा शिफ्ट करतले काय ना. हांवें चीफ मिनिस्टराक तेतूच सांगला. Before the next this term of extension ends, we have to tell that a new casino policy should come out in the state of Goa, where we should declare land casinos somewhere in that MOPA area, that MPD area, and all casinos will be given this much time to shift. You take your land on lease, build your 5-star hotel and take your live gaming casino over there. Matter is over. So casino जे हाडल्या ते सोय casino काँग्रेस सरकारान हाडल्या. हांव एलिगेशन तशें आनी घालूंक सोदिना. इट हॅज बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री टुडे. वी हॅव टू एक्सेप्ट दीस टुडे. कॅझिनोज आर बिकम पार्ट ऑफ द ट्युरिझम इंडस्ट्री. आनी जे कोण एक्सेप्ट करिना जाल्यार तो रियलिटी नको. तेणें आमचे फायनान्स डिपार्टमेंटान वयचें आनी विचारचें कितले पयशे स्टेट ट्रेजरीन येता डायरेक्टली आनी इनडायरेक्टली. GSTचे कितले पयशे येता, लायसन्स फी कितली तेंची, कितले जाणांक तेणी एम्प्लॉयमेंट दिलां, टॅक्सी कितल्यो अप्लाय जाता थिंगा वॉटर रिक्षाज ऑर वॉट एवर इज दॅट फेरींग ते कितले अप्लाय जाता. हाव मेनी हॉटेल रूम्स आर बींग सोल्ड इन पेंजीम, इन कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. आग्नेलाची कितली हॉटेलां आहा आनी आग्नेलाच्या हॉटेलांत कितले गेस्ट कॅझिनोन वयता पळय ते रावतात ते तेणें फायंड आउट करचें पयलीं आनी सांगचें. Agnel cannot play politics on casino, and we are not bringing them on land in Kalangut constituency. Neither we are bringing casinos in front of Agwada fort. Because थिंगा rocks हा आनी थिंगा ओसाडी हा म्हणजे व्हडले ल्हारां येता थिंगा casino रावंकूच शकना. तो he should not fool the people and he need not worry about it. Casino Kalangutan जर तर 2 हाडल्या जाल्यार ते तेणें हाडल्या लँड कॅझिनोज. आयज लोक म्हाजे नांवान हे व्हडले हे उलयता पळय ते म्हणजे बोबाड मारता ओन्ली फॉर वन रिजन. द लँड कॅझिनोज वीच आर ब्रॉट इन कलंगूट विलेज अँड कांदोली विलेज आर ब्रॉट बाय हीज ब्लेसिंग्स. आनी घेतालो तो आमी बंद केलो नोवाटेलान. वी स्टॉप्ड इट. इट सपोर्ट्स द इकॉनॉमी ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. आमी सगळेच जर तर नाका म्हणत जाल्यार पासपोर्ट करून पोर्चुगीज पासपोर्ट करून कितले लोक गोंया भायर वयता ते पळयात. आनी आमचे गोवन यूथ आफ्टर स्टार्टिंग ओवर हियर BCom MCom कोण BCA करता, कोण आनी कितें करता, MTech करता, सगळे करता, IIT करता आनी गोंयाच्या इंडियेचे भायर वयता, दुबय वयता, आबुधाबी वयता आनी वयता इन सर्च ऑफ जॉब्स एंड दे नेवर कम बॅक. रिटायर जाता तेन्ना येता ते 60 वर्सांचे. 2-2 वर्सांनी येता, 15 दिसांक रावता, चल्ले. म्हापशेच्यान खबराकार संदीप कामुलकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. तुका राजकारण करपाक जाय सांग म्हाका, हांव आसा तयार. मायकल लोबोन विजय सरदेसायाक आव्हान दिलां. पूण सोनसड्याचे विशय वेल्यान नाका. साठान उरिल्ल्या कोयराक लागून साथीचे रोग पातळटात. पूण विजयाक हे रोग जावचे नात, कित्याक तर तो 5-स्टार सुविधा आशिल्ल्या घरांत रावता. सोनसड्या लागसार आशिल्ल्या लोकांक हे रोग जावं येतात. जाल्यार दुसरे वटेन विजय म्हणटा मायकलाची भेट हें फकत तियात्र, लोकांक फटोवपा खातीर केल्लें. पळयात, आदल्या 2 वांगड्यां मदीं सुरू जाल्लो पड्ड्या भायलो उतरांचो खेळ. कोयर व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबो आणि आदलो उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाया मदीं सुरू जाल्ले उतराचे झूज दुसऱ्या दिसाय पळोवपाक मेळ्ळे. बिरेस्तारा मायकलान सोनसोड्याची पळोवणी केली. उपरांत तांचे मदीं वाद सुरू जाल्लो. आता विजय कोर्टान दिल्ले सुचोवणे विशीं उलोवपाक लागला. पळयात. हे तियात्र आमकां पळोवंक सारकें डायरेक्टली मेळूंक ना. तुमी थंय रिपोर्टर आशिल्ले आनी ताजी व्हिडियो फुटेज जर पळयली जाल्यार अशें दिसता की मंत्र्याक मायकल लोबोक एक सोंसड्यार येवन ताका थोड्यो एक डिस्कवरीज कश्यो जाल्यो आनी ताका पयल्यांदा कळून आयलें. आनी जें ताका कळून आयलें तें ताणें उलोवन दाखयलें. कित्याक काल जे भशेन ताणें तियात्र सगळें रचयलें जातून सामके सिलेक्टेड लोक वयर पावले. तातूंत ताका लोक नाका आशिल्ले जे प्रश्न विचारताले तांकां ताणें येवंक दिवंक ना. हाजेर आय स्मेल अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरसी. आय फील दे आर नॉट सिरियस विथ द इशू and I feel that one of the discoveries of Mr. Michael Lobo, which comes in the form of a tweet, a
फ्यू डेज एगो दॅट हो जर सोसायटीचो इशू आमी हातान घेतलो ना जाल्यार प्लेग बी जावपाक शकता म्हणून हो जो ताणें भंय आपल्या एका ट्विटान उलोवन दाखयलेलो आहा तो भंय खरोच जावंक शकता. कॉन्सिक्वेन्सीस ऑफ दीस इलेक्शन will have to be borne by the government. Let the government understand very clearly. अशें तर धरलां की विजय म्हणटा let every barking dog be ignored. असो जर तांचो कॉन्सेप्ट आहा जाल्यार this is a serious issue. Just now the High Court has given some directions. Just now High Court directions is not to dump any fresh waste. Mixed waste जो आहा तो जर डंप करता तो कंप्लीट बंद कर म्हणून जस्टीस सोदाकान सारकें स्ट्रेस केलां. चीफ ऑफिसराक पुल अप केल्लो आहा आनी तांकां म्हणलां की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची डायरेक्शनां तुमी स्ट्रिक्टली अडियर करतले. म्युनिसिपालिटी हॅज बीन ओन्ली गिवन परमिशन फॉर विनरो कंपोस्टिंग. तितलेंच करा म्हणून ताचे फुडें कांय करूंक जायना म्हणून हें आतां डायरेक्शन दिल्लें आहा. अशें दिसता ताका की क्रेडीट म्हाका वयतलें पूण हितून क्रेडीट कोणाक वयतलें तें पळोवया नाका. क्रेडीट तूंच घे पूण तूं आमच्या वांगडा राव हो प्लांट करपाक. पॉलिटिक्स दुसरे कडेन येवया. If you are saying you are on the other side of the fence and you want to play politics, I am there. तो गोवा फॉरवर्ड हांव BJP करूया पॉलिटिक्स पूण सोसड्याचेर करूया नाका. सोसडो लोकांक दिवया क्लीन करून. एपिडेमीक येतले. तूं तुज्या 5 स्टार बंगल्यान रावता. इट्स लायक अ 5 स्टार हावस. तुका जावचें ना एपिडेमीक. थिंगासर आजू बाजू लोक रावता. थिंगा एपिडेमीक येतले. थिंगा हेल्थ कन्सर्न आहा. थिंगासर जे पोटल्यांनी जे आहा एक 6 म्हयन्याचे सांगण जे भितर आहा ते आजुनी ट्रीट जावंक ना. तेजें सगळें हें भायर सरता भितरसून. पळयात तुमी वचून येदी व्हडली बॅगां आहा. आय डोंट नो वेदर इट इज बायोमेडिकल वेस्ट खंयच्या तरी हॉस्पिटलाचोय वेस्ट आहा तितून म्हाका खबर ना. आय वॉज शॉक्ड yesterday when they were clearing with the machine. I saw some bags breaking and things falling out from the bag. It is a very old waste but it is as good as fresh. म्हणजे कुसलेली वेस्ट आहा तितून. एपिडेमीक येतले. प्लेग जावंक शकता आनी हेची रिस्पॉन्सिबिलिटी विजय म्हणटलो सरकाराचेर घाल मागीर. BJP सरकाराचेर घाल म्हणटलो कित्याक सरकार आमचो BJP आहा थिंगा. म्हणल्यार हांव लोकां लागीं मागता बेटर सेन्स प्रिवेल्स इन हीज हेड. लोकांनी ताका वचून सांगचें की सोसड्या कडेन तूं पॉलिटिक्स करनाका. सरकार आयज इज इन has given me the charge, our chief minister, and Sarkar is serious on this issue. We will see that this site becomes like a 2-star hotel facility. इतली बरी करून दितले आमी. राय वाठारांतली जमीन कोयरा खातीर वापरपाच्या विजयाच्या वक्तव्याक लागून मायकलान विजयाचेर फोग काडलो. पळयात. जे लोकांक दिशाभूल करता स्पेशली रायच्या लोकांक कुर्तोरी कॉस्टेच्या लोकांक की आमी प्लांट ते सायडीन बांदता म्हणून आमी ते सायडीन प्लांट बांदिना. ही तेजी कुक्ड अप स्टोरी ऑफ माय डियर फ्रेंड विजय सरदेसाय. तेणें जे पोस्ट घातलेलो की आमी ते सायडीन घालता म्हणून ना. आमी ट्रीट करतले जे मशीन घालून ट्रीट करतले तेजे बेल्स करतले ते आमकां जागो हिंगा ना जाल्यार ते सायडीन दवरतले आमी. क्यूब्स प्रेस करून सारके क्यूब्स दवरतले आनी थिंगासून आमी JCB घालून लिफ्ट करून ते ट्रकान घालून व्हरतले. इतलें करूंक जर तर आमकां मेळना सरकारीचे जाग्यार जाल्यार खंय दवरतले आमी लोकांच्या घरान व्हरून दवरतले कंपाउंडांनी. वेस्ट तेंचो तो आमचो न्हू. वेस्ट इज ऑफ पीपल ऑफ मारगांव, पीपल ऑफ पार्ट ऑफ कुर्तोरी एंड फातोर्डा. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार आणि मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयच्या पर्यटन वेवसायाचे उदरगती खातीर सरकारान नवेपण आशिल्ल्या पर्यटन प्रस्तावांक आनी आस्थापनांक मजत करची TTAGचो अध्यक्ष सावियो मेसायस म्हणटा. तरणाट्यांक पर्यटन वेवसायांत नव्यो संदी मेळोवन दिवपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. संवसारीक पर्यटन दिसाच्या निमतान तो उलयतालो. वेगवेगळ्या कारणांक लागून गोंयच्या पर्यटन वेवसायाचेर परिणाम जाला. मागीर जावं तो शॅक धोरणाक लागून वा पर्यटन वेवसायांतली मुख्य कंपनी थॉमस कूक बंद जाल्ल्यान. तशेंच बऱ्याचशा दर्यावेळ्यांचेर पायाभूत सुविधाच नात. तशेंच पर्यटना विशीं सरकारान दिल्ली कांय आश्वासनां अजूनय पुराय करूंक ना. My request to the youth and to the youngsters is to take advantage of the tourism opportunities available.
be creative and come up with new ventures, new startups, new ideas. There is a lot of scope in tourism, but you require some hard work and dedication. Regarding the season is coming season may not be as good as we were expecting because Thomas Cook has backed out. We're having a problem with the airport authorities regarding another British lot, and Russian business also is a bit down. The tourism secretary and chief secretary tried contacting the chairman of Air India, but he's out of the country. But today I think they are meeting in Delhi. They're meeting some other officials of Air India. GTDC, MEA and others have gone, and tourism secretary have gone to Delhi to receive the awards, and today they will be meeting Air India officials. So let's hope. There has been some news about 2 flights starting from Manchester to Goa, but I don't think they are trying, but nothing has been finalized so far. See, many of these new ventures were started by GTDC. Unfortunately, some of them ran into red tape. Like for example, the amphibious vehicle. Permissions were not being granted immediately. The contractor finally got fed up and he stopped. Although some buses were ready, they were not getting the government permissions. Similarly, there are many other such ventures that have either been opposed by the locals, like the helicopter service, the ropeway. It's sometimes opposed by the locals, and sometimes it's the government departments who are creating problems. It's time that the CM, the new Chief Minister, brings all these government departments to the table and sorts out these issues. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत म्हणटा सरकारान गोयच्या पर्यटन व्यवसायाक फायदेशीर थारपी शाश्वत पर्यटन धोरण तयार करपाक जाय. गोयच्या पर्यटन थळांचे संरक्षण करपा बराबरच सैमीक दायज आनी संस्कृताय आनी परंपराय तिगून दवरपा खातीर सरकारान यत्न करपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. तशेंच पर्यटकांक मदत जावची हे खातीर सरकारान वर्सुकी कॅलेंडर उजवाडावचें अशेंय ताणें मागलां. गोवा इज ए ब्रँड बाय इटसेल्फ अक्रॉस द वर्ल्ड. पूण आमी जर करपाक जाय जाल्यार आमची बरी टुरिजम पॉलिसी, बरो टुरिजम मास्टर प्लॅन, आमचे सगळे ओल्ड हेरिटेज, ओल्ड सगळें कल्चर, ओल्ड सगळी ट्रेडिशन हे सगळे सांबाळपी एक अत्यंत बरो असो प्लॅन टुरिजम पॉलिसी जर आमी म्हाका दिसता ह्या राज्या खातीर करपाक शकले जाल्यार तातूंतल्यान टुरिजमाक मोठ्या प्रमाणाचेर एनकरेजमेंट मेळटलो. Ladies from the Civic and Consumer Forums have come here to protest about the sex tourism being promoted by escort service websites. Now for the last 2 years we have been taking this issue up, but till date no action has been forthcoming. So we will keep writing to the authorities to take action about this. दाबोळेच्यान खबराकार हिरू महाले आनी मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. भारताची अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन करपाची मोख देशा मुखार आसा. ही मोख मेळोवपा खातीर भारता कडेन क्षमता आनी धाडस आसा. लोकशाय, लोकसंख्याशास्त्र, मागणी आनी निर्णय क्षमता हे 4 घटक भारताक मोलादीक आनी गुंतवणुके खातीर विश्वासार्ह थारयतात. तुमकां जगातल्या सगळ्या व्हडल्या शारीकरण प्रकल्पांत आनी सगळ्यात चड पायाभूत सुविधा आशिल्ल्या सुवातेर गुंतवणूक करपाक जाय आसत जाल्यार भारतांत येयात अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान एसेकच्या मंचा वयल्यान केलें. वेवसायीक करात केल्ली कपात गुंतवणुके खातीर फायदेशीर थारतली अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलें. एशियन सिव्हिल अभियांत्रिकी समन्वय मंडळाच्या 20व्या वर्सुकी सुवाळ्याच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. The India growth story has 4 important factors that are rare to find anywhere else in the world. These factors are the democracy, the demography, the demand and decisiveness. The democracy together with the political policy and independent judiciary gives the confidence for the safety, security and the investment of the growth. The last week the decision to slash the corporate tax, that is a big revolutionary step for the investment and the move has been the business as a historic. The government last week announced the surplus reduction in the corporate tax. If you want to invest a market where there a market, come to India. If you want to invest in a market where there is a latest trend and future
are appreciated, come to India. If you want to invest in a startup with a huge market, come to India. And if you want to invest the one of the world's largest infrastructure ecosystem, come to India. And India and Asia third largest economy, it is rapidly modernizing its cities, equipping with the latest technology and the citizen-friendly infrastructure which is in India. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कला अकादमीचे वास्तुविशी GEC आणि GEMचो अहवाल आयला. ताचे विश्लेषण करपा खातीर आमकां 1.5 म्हयनो तरी लागतलो. पूण सगळ्या गोंयकारांक विश्वासात घेवन कला अकादमी विशीं निर्णय घेतले. कला आणि संस्कृती मंत्री आणि कला अकादमीचो अध्यक्ष गोविंद गावडेन सांगले. ओपन एअर ऑडिटोरियम जो आसा तो आमी ऑलरेडी क्लोज केल्लो आसा फॉर लास्ट 8-9 मंथ्स बॅक. तो खूब मातसो ड्रास्टीक कंडिशनान आसा आनी डेफिनेटली ताजेर काल आमी इवन चार्ल्स कुरियाचे मेंबर्स आशिल्ले. वी हॅव हेल्ड अ मिटींग इन बिटवीन द PWD engineers, GSIDC engineers, NIO scientists, then along with the GEC who has made the report. ह्या सगळ्या बरोबर आमी मिटींग घेतलं. वॉट आर द ऑप्शन्स वी आर हॅव आनी हे सगळें रिपेअर केल्या नंतर कितलो खर्च येतलो किंवा आमी तशीच रिस्टोर करपाक शकता काय कितें, ते सगळे काही गोष्टी आतां कितें आसा, इट इज अ लाँग टर्म आमकां विचार करपाक जाय. शॉर्ट टर्म विचार करपा खातीर आमी कितेंय करपाक शकता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमची पावलां आसा. इफ ही जावन म्हणल्यार कितें, सद्या आमकां एनालिसीस करपा खातीर नियरली वी वॉन्ट 1.5 मंथ्स म्हणजे 1.5 वर्स आमकां सुमार 1.5 म्हयनो सुद्दां आमकां जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां मुखार वचपा खातीर. कशें आसा तें स्ट्रक्चर कशें आसा, ताजेर आमकां खर्च कितलो येतलो, वॉट आर द वेरियस टॅक्निक्स आर अवेलेबल, खंयचे मेथडान आमी तें रिपेर करता. देर आर खूब काही गोष्टी इंजिनियरींग फिल्डान हे आसात, मेथड्स आसात, प्रोसेस आसात. सगळ्या गोंयकारांक हांव सांगपाक सोदतां की निर्णय जो जातलो तो तुमकां सगळ्यांक विश्वासान घेवनूच, स्टेक होल्डर्सांक घेवनूच निर्णय घेतलो हे आमी सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. पूण ताच्या खातीर आमी वावाडवे खर्चूय करपाना, हे म्हजें तरी प्रांजळ मत आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. NITचो 5वो दिक्षांत सुवाळो मडगांवां जातलो. संस्थेंतल्या BTech, MTech आनी पदवी मेळयल्ल्या 111 विद्यार्थ्यांक पदवी भेटयतले. राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था फार्मागुडीचो संचालक डॉक्टर गोपाल मुगीरायान ही माहिती दिली. कुंकळे NITचो 390 कोटींचो प्रकल्प उबो रावता. ते वरवीं गोंय हें उच्च शिक्षणाचो हब करपाची मोख दवरल्या अशें ताणें सांगलें. शेनवारा 28 सप्टेंबराक दनपारां 2 वरांचेर मडगांवच्या रवींद्र भवनात सुवाळो जातलो. ह्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेचो संचालक डॉक्टर सुनील कुमार सिंग आणि राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेचो संचालक डॉक्टर गोपाल मुगेराय हजर रावतले. NIT Goa is your property because 50% of the students of NIT Goa are from Goa state. I am very happy to tell you that this year out of 50% all the seats are filled by Goan students. The problem is to get into NIT Goa you have to clear JEE examination. Now many students are not clearing JEE. This year we did lot of effort, our colleagues had a lot of effort, and as a result none of the Goan seats are fall vacant. But thing is we find lot of garbages. Now this mission has to start. I told CM also that we will involve in that mission called as the trash free campus. The second thing is that we want Goa to have a higher education hub. We want to involve our students to go to the hostel, to go to their high school. We want to have one student going attached to one student of Goa in the high school, so they will become a mentor for them. कुंकळच्या 390 कोटींच्या NIT प्रकल्पाक गोंय सरकारान 124 एकराची सुवात दिल्या. तातूंतले 43 एकर सुवातेर NIT पयल्या पावण्यावेल्या बांदकामाक सुरवात करतली. कांय दिसांनीच ह्या प्रकल्पाक सुरवात जातली. थंय पेपरलेस शिक्षण दितले अशी माहिती संचालक मुगीरायान दिली. Very huge project for the first phase to be completed in 2 years. 124 acres approximately, 124 acres. But what we decided is, see, I don't want to, as a first director, I don't want to occupy all the land. First phase I will occupy only 43 acres of land. Within 2 years our name will be in National Institute of Technology Goa, Konkolin. So the Konkolin name will become in the world map.
पणजेच्यान आमचो खबराकार श्याम च्यारी. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळयो परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.